होसेयाच्या लग्नाची नव्यान खबर. चॅप्टर 3. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, आनी एक पावट वच, दुसऱ्या दादल्याच्या मोगांत पडलोले तुजे बायलेक हे पोरद्वारिणीक तुजो मोग दी. इस्रायलाची पोरजा दुसऱ्या देवाशी वेता आनी तांकां भेटयल्ल्या किसमिसांच्या पोळयांचो ती मोग कोत्ता. तरी सर्वेस्पर तिचो मोग कोत्ता, तशेंच तूं तुजे बायलेचो मोग कर. म्हणून रुपयाच्या 15 शेकेल आनी जोवाचो एक ओमेर दिवन हांव तिका विकती घेतली. आनी हांवें तिका म्हणलें, जायते दीस xindollki कोरिनासतना व तुजी कूड खंयच्याच दुसऱ्या दादल्याक दिनासतना म्हजी वाट पळोवन तूं एकसूरपणांत रावूंक जाय, आनी हांवूय तसोच तुका रावतलों. हाचो अर्थ: इस्रायलाची पोरजा जायते दीस राजा व फुडारी नासतना, ओम व पवित्र खांबो नासतना, एफोड व घरच्यो मुर्ती नासतना एकसूरपणांत आसतली. पूण त्या उपरांत इस्रायलाची पोरजा परतून येतली. ती सर्वेस्पराक, आपल्या देवाक आनी आपल्या राजा दाविदाक सोदतली आनी कडकडून सर्वेस्पराशी येतली. त्या निमाण्या दिसांनी ताच्या बोळेपणाचे उपकार ती सोडूंक येतली. देवाचें उतर हें.